मंगळारा गोंय काँग्रेसीन नमन तुका गोंयकारा ह्या कार्यावळीक सुरवात केल्या। ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान काँग्रेस पक्ष सामान्यांतल्या सामान्य मनशां मेरेन संपर्क साधून तांच्यो मागण्यो तांचे त्रास आयकून घेवपाचे आसात। जनतेचे घराणे आयकून घेवपाक ही काँग्रेसीची भोंवडी आसा। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। तुका गोंयकारा ही लोकांक मेळपाची एक अभिनव कार्यावळ गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन घडोवन हाडल्या। ज्या कार्यावळीन आमचे सगळे लिडर आनी वावुरपी हे सगळे पब्लीक ट्रान्सपोर्टान म्हटल्यार बसीन, रिक्षा, येलो टॅक्सी, येलो पायलटांची मोटरसायकल हेच मोड यूज करून आमी वयतले आनी आमी लोकांचे गाराणे आयकोपाक वयतले। लोकांचे जे प्रश्न आसा, लोकांचे जे इश्यू आसात, लोकांचे जे सजेशन आसा, एक नवे गोंय बांदपाचे, एक नवी काँग्रेस पार्टी बांदपाचे जे लोकांचे विचार आसा ते लोकांचे विचार आयकोपाक आयज आमी मारुती रायाक वंदन करून मुखार पावल मारता। आयज एक खरेंच ज्या पद्दतीन खरी जागृताय आयज जी गरज आसा, ज्या पद्दतीन हांगा हें सरकार चल्लां जावं त्या देशाक जावं त्या हांगा, आनी ताका लागून कांयच खंयच डेव्हलपमेंट जायना, जेणें करून बारीक लोकांचो, ग्रामीण भागाचो लोकांचो, सर्वसाधारण लोकांचो प्रश्न हांगा आयकून घेवपाक कोण ना। आनी हाजे खातीर काँग्रेस पार्टीच्या वतीनी आयच्यान ही सुरवात जाता, जेन्ना गण मना अशें सुरवात जाता, तातूंतल्यान आतां आमी हांगा सुरवात करता आसतना बसून म्हणटा अशें लोकांचे सर्वसाधारण मनशां बरोबर तेंचे विचार आयकपाक। जे हे आयज काँग्रेस पार्टीन नमान उतर काडला गोंयकारा म्हणून हे जावन आसा मोलादीक उतर, तितलोच आमी नोमान म्हणटा त्या उतराक आमी गोंयकाराक वालोर दिलोलो आसा। आयज हे आमी बसीन भोंवन लोकां मदें वयतले कित्या खातीर इलेक्शन लागीं पावूंक ना, पूण आयज गोंयकार आमचे दुखवल्या। आयज गोंयकार गोंयांत सगळे बंद पडलेले आसा, त्या खातीर लोकांक ज्या मनांनी कितें आसा ते आमी लोकांच्या मुखार आमी आयज वतले आनी त्या कोणें विचारतले कितें कितें ताजे प्रश्न आसा ते। आम्ही फक्त लोकांचे आयकतले। खूब कडेन बाबू येतलो बरोबर, आयज डॉक्टर जलाकुमारूय येतलो बरोबर, जो खास करून आयज आयिल्लो आसा। टोनी बाबूय मदीं जॉइन जाता, खुबशे आमदारूय मदीं जॉइन जातले आनी सामान्यांतल्या सामान्य मनशा कडेन आमचो संपर्क करपाचो हेजो उद्देश आसा। आनी ह्या उद्देशांतल्यान लोकां कडेन मागणी करता, तुमी येयात, तुमची घराणी कितें आसा ती आमचे कडेन आयकोया। So like that, whatever the thing, whether it is the problems of the farmers, or whether it is the problems of the Dalit community, or it is the problems of the minorities or the women or oppressed community, wherever there is a problem, the first man who used to go and visit and redress the problem is our Congress President Rahul Gandhi and our senior most Congress leader and the earlier Congress President Sonia Ji. So now this is on the footsteps of our senior leaders, our Congress President Rahul Ji. Now our Pradesh Congress Committee President also started this unique program. So this program will go on continuing till you cover the entire state, all the 40 constituencies, all the villages, and after that we will have a very big morcha. We will have a secretariat march